म्हज्या बाबयनीनो आमी मस्तपटी देव लागीं मागता आनी म्हजें मागणें देवान आयकून देव कितें इतलें सायलंट, कितें मौन आसा देव. पयलें मागतना म्हाका दितलो, आतां कित्याक देव मागतना सायलंट. पयलें मागतना ताणें म्हाका बरें दिलां ना म्हणून ना, म्हाका मागलें पुरो दिलां. आतां देव मागतना म्हाका मेळना म्हणून. एक मुगासो व्यक्ती एकलो येता आनी तो म्हणटा म्हज्या भावाक बायल आसात, भुरगीं आसात, सकडी आसात, म्हजो भाव कित्याक ह्या नमुनेर पियेता, आतां चड पियेता, ताचें कितें आमकां कंट्रोल करूंक जायना. सकडी आसता आमी ताका दिजे म्हूण चिंतल्या, आमी भायर आसल्या आमकां कांय उणें ना. ताचीं भुरगीं बरीं शिकतात, म्हज्या भुरग्यां परस तीं हुशार. पूण वो एक लाबदोनी आयल्या, पियोवण्याची लाबदोनी आयल्या. तो ह्या नमुनेर कित्याक पियेता, तो सोडिना कित्याक पियोवणें. आमी इतलें मागता म्हूण देव बिरमत पावना गे. कित्याक देव सायलंट, कित्याक देव मौन म्हणून. आनी एकली बायल तावन फोन करता, हांव आमच्या कंपनींत इतल्या वर्सांत हांव काम करता, म्हज्या दोळ्या मुखार दुसरीं वयर येतात, पूण सगळ्यांक जाय म्हजी सायन हांवें चॅक करीचें आनी हांवें तें पळयचें म्हणून म्हजे वयर ती 1-2 वर्सां डिपेंड आसात. तांकां पुरो प्रमोशन मेळटा. हांव कितलें काम चड करता तांच्या परस म्हणना, पूण म्हाकाय एक प्रमोशन मेळिल्लें ना. हांव इतलें मागता देवा लागीं, सगळ्यांक कळीत आसा. कांय हांवें सांगलें, कांय तुज्या मॅनेजराक बेंजिस्ताव कोणना, तुका प्रमोशन करना आनी एका जाग्यार आनी एकल्या धाडल्यार तूं हाका हेल्प करनाय, पुरो तुजें काम थंय मेळटा. देखून तुका ताच्या अंडर दवरचे खातीर तुका तें त्या स्थितीर तूं दवरता, त्या अंतरार तूं दवरता, प्रमोशन दिना कोणना. पूण देव म्हजें मागणें कितें आयकना, कित्याक देव मौन. वाय गॉड इज सायलंट पूण तिचें क्वेश्चन. थोड्यांक कामां मेळनात, इतलें काम म्हजें हितून कामांत मेळनात. म्हाका दीस काडूंक कश्ट जातात. कुटुंबाक सांगता दीस काडूंक जायना, हांवें कशें कुटाम चलोवचें. देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. दिंबयेर पडोन मागता, हांव उपास करता, मागणें करता, म्हजें मागणें देव कित्याक आयकना, म्हजें मागणें कित्याक आयकना. वाय गॉड इज सायलंट. देवर मौनी याके. कित्याक देव सायलंट, कित्याक देव मौन रावता म्हणून. देखून ह्या आयताराच्या वांजेलांत मोगाच्या न्हू, देव मौन कित्याक गे म्हणून. कित्याक देव मौन गे म्हणलें सवालाक वो आयताराचो वांजेल जाप दिता. आयताराच्या वांजेलांत आसा देव कित्याक थोडे फावटी सायलंट रावता. द सायलन्स ऑफ गॉड. वाय कित्याक. मातेवाच्या वांजेलांत 15 अध्याय 20-2, 20-3 आनी उपरांतले श्लोक आमी ध्यान करया. एक काणगाराची स्त्री जेजू लागीं येता आनी तिच्या दुवेक सैतान लागला, देवसार लागला म्हूण ती रडटा, बोमाडटा. आनी कितले कडेन हांव गेलीं, कोणा वरवीं त्या सैतानाक काडूंक जायना. तुवें म्हणी तो सैतान दोंडायचें म्हूण जेजू लागीं परतून मागता. आनी जेजू तिका बिरमोवतेन आयकता. जेजू आयकता तिका, पूण जेजू तिका जाप दिना. एक उतार सयत जेजू सांगिना म्हणून वांजेलांत परवा वाचताना तुमी आयकतात, वांजेल वाचताना आयकतात. जेजू तिका जाप दिवन एक उतार सयत जेजू मावून गॉड इज सायलंट, जीजस इज सायलंट. जेजू एक उतार म्हूण आसा. एक जेजू म्हळ्यार तोंड उक्तें जेजू कांय सांगना. थोड्या वेळान ताचे शीस आयले, ते जेजू लागीं परतून म्हणाले तिका तितकें दंड सोडू. पूण ती वडताळ्यान बोमान जेजू लागीं, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पाव म्हणून वडताळ्यान जेजू लागीं मागोंक ती लागली. व्हडल्या ताळ्यान मागी लागली. पूण जेजून एक उतार सोमेत तिका सांगोना. मॅथ्यू chapter 15 verse 22 and 23. देखून ह्या आकर्शीत काणयेंत मोगाच्या न्हू, जेजू मौन कित्याक जेजू, वाय गॉड इज सायलंट. जेजू मौन कित्याक म्हणून आमी विचारी एक सवाल. तिणें इतलें जेजू लागीं मागलें, शिसांनी परतून मागलें. तिचे काले मागता दिवं सोड, ती आमकां दोशी करता, आमच्या फाटल्यान येता दोशी करता म्हूण शिसांनी मागलें.
पूण जेजून मावून म्हणलें ना, जेजू मावून रावलो. गॉड रिमेन सायलंट, जीजस रिमेन सायलंट. द सायलन्स ऑफ गॉड, त्या सायलन्स ऑफ थोडे पटीन देव जाप दिना, मागलें दिना. कित्याक? जेजू थोडे पटी मागलें दिना. कसलें मागलें दिना गे म्हूण पळयता आमी. वाय गॉड इज सायलंट? तुवें कितें मागिल्लें ताणें दिवना. कसलें तुवें मागल्यार तो देव दिना. कसलें? एक पयलें खालें म्हळ्यार पयलें रिजांव. कसलें मागल्यार दिना म्हूण आमकां क्लियर आसा जें. आमकां क्लियर आसा जें. हांवें बायबलान सोदून काडल्या प्रमाणे हें मागल्यार जेजू तुमकां दिवंकूच दिना. हें मागल्यार एक पयलें 4 संगती मागल्यार दिवंकूच दिना. 4 पयली खंयची? पयली संगत. कसलें तूं मागताय तें देवाच्या मिसाव जारी करच्याक आड येता. तें जे देवाचें मिसाव करूंक आडखळ दॅट फेल जाता. तुवें विचारलें मागणें देवाचें मिसाव जारी करूंक फेल करता, जारी करिना. खंयचें देवाचें मिसाव जारी करिना, देवाचें मिसाव सफळ करिना, देवाचें मिसाव पंथा पासून व्हरिना. तसलें तूं कितेंय मागताय जाल्यार देव तुका दिना. ताच्या मिसावांक उपकारी नातले, उपकारा पडनातलें, ही वील नॉट ग्रांट इट टू यू. तुका तो दिना. ताच्या मिसावांक उपकार नातलें तूं विचारिनाका. ताच्या देवाच्या मिसावांक उपकारी नातलें तूं विचारिनाका, तें तुका बिलकूल देव दिना. ताचें मिसाव मुख्य. ताच्या मिसाव जारी करचें अती मुख्य जावन आसा. देखून देवाचें मिसाव जारी करचें तूं विचार. मुखाचें पळय तुमकां एक दाखलो दिता. ताच्या मिसावांक आड येचें. त्या गांवांत मस्त बावडटी आसात, अणबावडटी आसात हांव ल्हान आसतना. आनी थाणे मोगाच्यान एका व्यक्तीन लोकांक जें भांगार खाणूचें आडाव दवरून खाणूचें, भांगार आडाव दवरून खाणूचें, सगळ्यांचें भांगार आनी व्हडली वाड दवरची. गरजे खंय ना ताचे कडेन मात कडेन पयशे आसात. बावडटी क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सगळे ताच्या घरा येतात. हेर बावडट्याचे ताचे क्रिस्तांवय आनी हेर बावडट्याचे ताचे घरा येतात. आनी तो क्रिस्तांव आनी हेर बावडट्याच्यांकी तो पयशे दितलो. आनी कठीण वाड. आतां एकल्या हुशार ना राती कठीण हुशार जालें आस्पत्रेक परिचय आनी भांगार दवरलें. आनी ताणें ताची वाड दिचे, वाड मोडून दिवचे पयशे. आनी ताच्यान तो वयतालो रोवन ताकाय वाड कठीण, ताका भाडें चड. आनी ताचे व्हडलें हांव थंय गेलें आनी ताच्या मागीर घरा हाडूंक आनी वाड आनी बरयली. आनी ते पयशे परत दिचे. आनी भांगार तूं दिनाय जाल्यार इतल्या तो म्हणून इतल्या म्हयन्यान तुवें दिवनाय. हांवें तें भांगर फामाद जालें, भांगार ताचे कडेन येता. आनी ताची हांव ह्या जाल्ल्या उपरांत ताची एक भयण म्हाका मेळ्ळी. आनी ती म्हणाली गोणी आनी तो मरतना भांगर जालें आमकां कोणाचें म्हणून चिटी बरोवन गेल्ल्यो ते सुटोवन काडूंक आनी ते विकूंक आनी आमकां मस्त कस जालें म्हणून. आनी तो मनीस हांव घरा समाधान जाय, म्हाका घरा समाधान जाय. आनी व्हडलीं तोटाक हाडलें. तोठांत बरें बेळें जाय जें म्हणून एका फाटल्यान एक तोट, एका फाटल्यान एक तोट काणयलें, तोटाक काणयलीं. त्या तोट्यांत ताका बरो फळ येनातलो. कित्याक म्हळ्यार देव ताणें इतलें मागतालो की तो मागीर मागतानाय त्या तोठांत बरो फायदो जायनातलो. कित्याक म्हळ्यार तो वाडीक पयशे काणयनाका म्हळ्यार काणयता. ताच्या मिसावांक भायर येतालें आनी ताका देवान कितें उणें करूं ना. ताका गायरां आसलीं, दुदाचो व्यार आहलो, ताका तोठां आसलीं आनी ताचे कडेन आंगडीन कठीण यार जातालो. पूण तो दाया दाखयनातलो, बिरमो दाखयनातलो. देवाच्या मिसावांचें काम न्ही. तो मिसांव गांवांत ताणें हेरांक मोग जावन जेजू खाकूळटात, जेजू मोवाळ म्हूण दाखयचें जालें. आनी इतलो ताका पयसो कित्याक पूण तो चिंतिनातलो. खाणयतालो निमाणे गरे पर्यंत. तितली वाड नासता. उण्या वाडीक पापाचो लोक तांकां कश्टार पडटा म्हूण नातलें. खाजार जाल्ल्या उपरांत ताणें दुयेच्या खाजाराक व्हरतलीं उण्या वाडीक दियेतालीं. कठीण वाड काणयतालो, कठीण वाड आनी कठीण हांवें पळयतालो. आनी तांचें आख्खो पात्रां घरा दवरतालो. मागीर तो जागो तसोच करतालो. देखून देवाच्या मिसावांक आड येता तें करिनाका तूं. दुसरें खालें म्हळ्यार आमी देवाची खुशी जावं म्हूण मागता. आमी देवाची खुशी जावं म्हणून मागतना देवा तुजी खुशी धर, हें म्हाका दी म्हणून मागता. आमी देवाची खुशी जावं म्हणून मागता, पूण आमचो पात्र आमी खेळना. देवा तुजी खुशी हांव व्हडलो इंजिनियर जायचें म्हणून ती देवाची खुशी. हांवें बरो शिकायचें, बरो व्हडलो मनीस जायचें देवाची खुशी. पूण आमी भुरगीं बसून वाचिनात, आमी 100 मार्क काडीचे म्हूण हांगा येवन सांगतात. म्हाका 100 मार्क मेळचे म्हूण. देखून हांवें घरांतून 4 वरां बसून शिकलाय गे पुता म्हूण विचारल्यार ना, आतां बसता. आतां एग्जामाक आनी 6 दीस आसात आनी ताका 100 मेळचे काय. हांव तो पास जाल्यार पुरो म्हूण जेजू लागीं मागचें हांवें.
कांय शिकोवन इसारतना म्हाका गोत्ता थोडे मॅथ्सान इसारतना गोत्ता मॅथमॅटिक्स करून ताणें आतां PUCन चड व्हडले मार्क मेळाचे इंजिनियरींग करचें मेडिकल करचें म्हळ्यार वाचोवं ना देवाची खुशी जावं म्हूण आमी मागता आमचो पात्र हांवें करचें जाल्लें हांवें करचें तें सुकता तदाळ मेळना. आतां कुटुंबांत घरांत शांती जाय एकवट जाय माया मोग जाय आमचे कुटुंब भगवंत कुटुंबा बरें जायचें म्हणटा पूण कुटुंबा वेळ दिना. कुटुंबांत सगळो दीस जेवणा वेळार आनी मोबायल पळयता मागण्याक आमी सांगात आसना कुटुंबाच्या मागण्याक आसना आमी करचें जाल्लें करना आमचो पात्र आमी करना. आमी जर तर सांगाता मागणें केलें सांजेचें जेवण सांगाता केलें सांजेच्या मागणें तेर दिसांनी सांगाता केलो माय मोगान 9 वरां म्हणसर कोणें मोबायल पळोवंक जो मागण्या उपरांत उलयचें एकामेका मागीर न्हिदूंक हेच्या पयलीं जाय जाल्यार इल्लो वेळ अर्द घंटो 1 घंटो मागीर नातल्या पयलें खंय मोबायल पळयत सोशल मिडियाचेर वचून नातल्या सोशल मिडिया पळोवंक जो वॉट्सॅप आनी पळोवंक जो कुटुंबाक दी तुज्या घराक शांती येता की ना पळय. आनी थोडे फावटी आमी म्हज्या जिणेंत म्हाका बरी भलायकी सोमतो सूख सोमतोस जाय मागता पूण हांव नंडे लागीं उलयना. देवाची खुशी म्हाका सूख सोमतो समाधान आशिल्लें मेळ्ळें पूण हांव नंडे लागीं उलयना तेदोळ म्हाका सूख संतोश मेळटा की म्हजो राग हांव तसो दवरना. माय सुणे लागीं उलयना सूण मायनेल माय लागीं उलयना मागीर म्हाका तकली पडासून जो म्हाका समान BP आनी करेक्ट हांसूंक साध्य आसा गी म्हजो पात्र हांव करता गी. थोडे फावटी पिडान वखद नासतना म्हजी पिडा गूण जायचे वखद नासतना म्हणून आमी एक्सरसायज करिना आनी कितें पोत करिना हांव गोंय जायचें म्हळ्यार वेट लॉस करचें म्हूण आसा वेट लॉस करचें म्हूण कठीण मोठाय आयल्या आतां गांठी दूख मोठा इलेक्शन गांठी दूख सुरू जातात वेट काडूंक जायना पाय दूख सुरू जातात पाय बंद उलोवपानी प्रयता त्या वेळा वेट लॉस करचें जाल्यार हांवें पयलें करीचें डायट कितें खायचें वेट घालचें तसल्यो समती खावूंक जो देखून आमी हांगा एक्सरसायज करनात थोडीं करतात वेट लूज जावन येतात हांगा 2 म्हयन्यांनी फाद इतली लो म्हजी वेट गेली खंयचें ट्राय केलें वचनातली हांगा आयल्या उपरांत आत्मज्योती आश्रम आयल्या उपरांत आनी इतली बरी जाली इतली वेट गेली म्हजी 2 म्हयन्यांनी 1 म्हयन्यान इतली गेली 2 म्हयन्यान इतली गेली 3 म्हयन्यान इतली गेली आतां म्हाका कांय ना डॉक्टरान पुरो इतली वेट गेली कठीण वेट लूज जावचें तुका भलायकी बरी या एक्सरसायज करूंक आनी उपरांत आमी डायट दिता आमचें डायट कणयल्यार फुडलें वेट लॉस जाता. देखून आमी शेजाऱ्या लागीं उलयना मागीर उलयना शेजाऱ्या लागीं उलयना पूण आमकां खुशी आसा जें म्हळ्यार ना खुशी आसा एकल्याड उलयना जाल्यार तुज्या काळजान ती कांतोली आसता. आमी रीण घेतिल्लें फाटीं दिना पूण देवा कडेन व्हडलें बेसांव मागता समाधान दी सूख समोद दी समृद्धी दी भुरग्यांक काम दी तें देवाक खुशी दिवंक पूण आमी रीण काडिल्लें फाटीं दिवना तें रीण काडिल्लें फाटीं दिजें विजा दिता म्हणून पयशे लुटले आतां तुज्या भुरग्यांक कामां मेळना तूं हांगा येवन मागताय तुवें लुटुल्ले पयशे ही देवाची सूख न्हय. देवान तुका आतां समाधान दिवना देवान तुका आतां भलायकी दिवना तुवें मागलें आतां देवाची सूख न्हय. ताच्या कृपेक आमी प्रतिक्रिया दिनातल्याक ताच्या कृपेक ताणें कृपा वतना आमी ताच्या कृपेक प्रतिक्रिया दिचे तेदळ हें दुसरें देवाची खुशी करता वय आमचो पात्र आमी खेळना पयलें देवाच्या मिसांवांक आमी ताच्या जारी करूंक आमी आड येता तसलें देव दिना. आतां तिसरें केलें दिना फारीकपणाक आमी मागल्या वेंजन्स म्हणटा आमी वेंजन्स फारीकपण आमकां कोणें दुखयलां ताका फारीकपण कर देवा तांचेर नश्ट जावं दी तांकां पिडा येवं दी तांच्या घरा जगणाळें गडगडो मारून दी म्हळ्यार देव तांच्या घरा मारिना तो गडगडोसून खंय एका गुड्यार पडटा खंय एका रुखार पडटा तांच्या घरा पडना तांकां फारीकपणाचें मागलें देव अगेन तिरसूंक प्रतिकार बदली घेवंक प्रतिकार करूंक प्रतिकार अगेन दाखोवंक अगेन तिरसूंक देव आयकना हें देव करिना बिलकूल आयकना. हें आमी मागून जो येरांक फारीकपण आमकां दुखयल्ल्याक फारीकपण काडूंक देवा लागीं मागल्यार बिलकूल दिना फारीकपणाचें मागणें देव आयकना. बक्षानेच्या विचार देव कुडलें दिता फारीकपणाचें बिलकूल दिना फारीकपण दिना. म्हज्या इतल्या वर्सांच्या येजाके दिना म्हळ्यार फारीकपणां मागले खंयचे तो दिना म्हूण कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां म्हण तांकां तशें जावन तांकां बरें चेडूं मेळ्ळें तांकां कशें मेळ्ळें ना तुवें तांकां वायट चिंतल्यार देव चिंतल्यार ताका बरी सैरीक दिता ना म्हज्या दुयेची सैरीक काडयल्ली ताका ना देव फारीकपणाक बिलकूल फारीकपणाचें काणयना देव तांचेर बेसांव घालता. कोणी दा म्हळ्यार देखून फारीकपणाचें म्हळ्यार कोणीक एक सैरीक सुखयली
सेरीक सुकयली आनी ताच्या देखून ताच्या भुरग्यांक बरी सेरीक पडलो जो म्हणून जेजू लागीं मागलें. जेजू बिलकूल आयकना. तुका ताणें नश्ट केलो, कालिंग तुका जागो नश्ट केलो, तुका ताणें नश्ट केलो. ताचेर फारीकपणाच्या मागण्या केल्यार तो देव आयकना. देखून फारीकपणाच्या बदलेक देव आयकप, त्या देव आयकना. फारीकपण कोणाक देव बिलकूल आयकना. मग कोणें तुका परिवर्तनाची जिणी बदलूंक तो तयार ना. पूण हांव मागतां, कितले फावटी मागतां म्हणना तांणी घरा भुरग्यांक सड्ड टायम दिचे आनी ते भुरगीं वाडाचे, भुरगीं बरीं शिकायचे. पूण हांव एका कुटुंबा खातीर मागतां चिंत्या देव हांवें कितलें मागल्यार ती आवय बापूय तांणी जिणी बदलिनात. एकल्यान पिवोन सोडिचें म्हणून हांव मागता येता, आमी सगळीं मागता. पूण तो सोडूंक तयार ना. तो पियेताच. तो बरो टॅलंटेड, बरो म्युजिशियन. ताणें पिवोन सोडिचें म्हणून हांव कितलें मागता म्हणना, आमी कितलें मागता. पूण तो ताचे थंय आशा ना ताचे थंय. देखून आमी मागल्यार, आमी कितलें मागल्यार ताचे थंय परिवर्तनाची जिणी बदलोवंक तो तयार जायचे, ताणें तयार आसाचे. ताणें तयार आसून आमी मागलें जाल्यार देव ताका कठीण बळ दिता. देखून ताणें तयार आसाचे जिणी बदलोवंक तयार आसाचे. देखून आमी परिवर्तनाची जिणी बदलोवन दी, हाची जिणी बदलोवन दी, वो बदलोवन दी म्हणून आमी मागल्यार ताणें बदलाचें. देखून मोगाच्यानो थोडे फावटी सैरीक जाय म्हणटा ती तांकां सोदूंक तांकां नाका, सैरीक सोदूंक नाका. बसल्या कडेन देव दिजे म्हळ्यार देव दिना. देव आशिर्वाद घालता, देव बेसांव घालता, तुजे मागणें आयकता. पूण तुवें तांचे कडेन उलोवन तुवें तिगे काळजायचे तांचे कडेन इसारन तुका दुवेक गी, पुताक गी, सैरीक पळय म्हणाचें. देव तुजें मागणें आयकता. देखून मोगाच्यानो मातेवच्या वांजेलांत आमी आज एक जाप भुरगीं 100 मार्क्स जाय शिकनात, वेट लॉस जाय, एक्सरसायज ना, डायट ना. तर कसलें मागणें देव आयकता. हें मागणें 100 मार्क्स म्हणलें थोडे फावटी भुरगीं पास कांय शिकोनात, मागीर येवन 100 मार्क्स जाय म्हणटात. कांय एक्सरसायज करना, कांय डायट ना, वेट लॉस जायचें म्हणटात. वखदां येता त्या येता, तांचे वेट लॉस जायना, कांय ना. तर कसली मागणी देव आयकता. देखून मोगाच्यानो प्रेयर ऑफ लिटर्जी आमी म्हणटा, प्रेयर ऑफ लिटर्जीचे मागणें परिवर्तनाची कृपा माग तें देव आयकता. लिटर्जीच्या मागण्यांत माग देव आयकता. परिवर्तनाची कृपा, परिवर्तन कृपा देव आयकता, ती तुका दिता. देखून देव तुका दिता ती. ताची काकुळतेच्यान काळीज तें उक्तें जाता आनी तुका मागलें मेळटा. मोगाच्यानो जेजू म्हणटा तुमी मागा दिता म्हणून. खंय जेजून म्हणा तशें. जेजू म्हणटा वांजेलांत खंय 2 या 3 म्हज्या नांवान मागतात तांचें सगळें आसा म्हणून. देखून जेजू आशेता, यारा सांगात आमी मागा जाय म्हूण जेजू आशेता. आमचें मागणें एकवटा खातीर मागिल्लें, एकवट जावन मागिल्लें, एकवटान आमी मागिल्लें, बाप मागणें एकवटान सगाता मेळोवन आमी एकवटान बापाक मागणें आमी भेटयल्यार तें मागणें सोम्याच्या मागण्या संगी भेटय जाय. सोम्यान ताचें मागणें भेटयलां, सोम्यान भेटयता, निरंतर देव भेटयता. सोम्यान मागणें म्हणूंक शिकयलां. त्या मागण्या सांगता आमचें मागणें मेळोवन बापाक भेटयल्यार तें बाप स्विकार करता. तें मागणें बाप आयकता. पुतान मागिल्लें बाप आयकता. पूत कितें मागता बाप दिता. पुतान कसलें मागल्यार बाप दिता. पवित्र सभे संगी मेळोवन पुताच्या सस्ताचें एकवटा, पुताच्या सस्ताचें एकवटा, तो संगी एकवट पुताचो सस्ताचो एकवटा संगी मेळोवन आमी मागा जाय. हें पवित्र लितुर्जेंत पूर्ण जाता. आमी कितें मागता तें त्या सस्ताक, पुताच्या सस्ताक एकवटाच्या संगी मेळोवन आमी मागलें जाल्यार तें लितुर्जीचें मागणें देव आयकता, तें पूर्ण जाता. पवित्र लितुर्जेंत आमी संगी मेळटाना देव आमी मागिल्लें आमकां दिता. लितुर्जें मागणें कुटुंबाचो तेर्स आमी सांगाता मेळोवन मागता. आनी इगर्जेंत पवित्र लितुर्जी मिसाचें बलिदान, मिसा याजकांची मागणी, पवित्र लितुर्जेची मागणी, ते देवाच्या
पुताची करणी, मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या पुताची करणी ताणें कुर्सार भेटयली आनी तो आमकां तांचो भाग घेवंक जेजू आपयता. जेजून कुर्सार आमच्या सल्वासा पासो तो कुर्सार ताणें ताचो आपणाचो सॅक्रिफायस भेटयलो, सल्वासावाचें बलिदान भेटयलें, मनशा पळयचें सल्वासावाचें बलिदान भेटयलें. तें मानून हांव तांचो विश्वास दवरून म्हज्या सल्वासा खातीर जेजून कुर्सार बलिदान भेटयलें म्हणून हांव तें मानून घेतल्यार, म्हज्या सल्वासा खातीर जेजून भेटयलां म्हण तें हांवें पातयल्यार, मानून घेतल्यार आनी म्हज्या सल्वासा पासत जेजून भेटयलें बलिदानांत म्हज्या सल्वासा पासत हांव मागतां जाल्यार, हेरांच्या सल्वासा पासत मागता जाल्यार जेजूच्या त्या बलिदानांत हांव मागतां. हें मागणें आमी पातये जाय, देव आयकता म्हणून पातये जाय. तें मागणें देव स्विकार करता. देखून ह्या रितीन मागचें बेस्ट प्रेयर हेरां सांगाता मेळोवन आमच्या बापा मागणें म्हणचें. आमी खंयच्या घरा गेल्यार सगळ्यां सांगाता रावयता, व्हडल्यान मागया म्हणटा हांव. आमच्या बापा मागणें शिकयता, जेजून शिकयलें, जेजूचें मागणें. तें मागणें देव बिलकूल आयकता, खंडीत आयकता म्हणल्यार म्हजे आमचो विश्वास. आमच्या बापा मागणें म्हणून आमच्यो गरजो आमी बापाक भेटयता. आमच्या बापा मागणें सांगाता म्हळ्यार देव आयकता म्हूण म्हाका भोगता. तें मागणें देवा पुतान दिल्लें जावन आसा आनी देव बाप तें मागणें आयकता. मोगाच्यान ती स्त्री, खाणाची स्त्री जेजू लागीं येता आनी मागता. पयलीं जेजू मावन रावता पूण ती वगेच रावना, ती जेजू परत दिता. तेजो जेजू परत दितना शेसी जेजूचेर प्रेशर घालतना जेजू तिका सांगता, मेजा वयले उंडे, दर्याच्या मेजा वयले उंडे त्याच्या भुरग्यांक दवरले ते, येजमान्याक आनी ताच्या भुरग्यांक दवरले ते पेट्याक उडयनात म्हूण सांगता. आमकां मेस मस्त जाणान म्हाका वगला जेजू कित्याक तितलो रूड गी म्हणून. हांव इस्कालान प्रिंसिपल जावन आसतना भुरगीं म्हजे लागीं कित्याक जेजू तितलो रूड, कित्याक जेजू कित्याक तितलो रूड जालो गी, जेजू नाजूक न्ही गी, तो कठीण उलयता, रूड उलयता म्हणून आमी मिसअंडरस्टँडींग करता. मस्त बटी भुरगीं म्हजे कडेन भुरग्यांनी विचारलां मिसअंडरस्टँडींग करतात भुरगीं, सूख चिंतात जेजू विशयांत. जेजू रूड म्हणून, जेजू बिलकूल खंडी जावन रूड न्हय, जेजू रूड न्हय. जेजू तिका अवकाश दिसा तिचो भावार्थ नितळ करूंक, आणखी थीर करूंक, ताखंड करूंक एक जेजू तिका उगडूंक तो अवकाश दिता. आणखी तो भावार्थ घट जायचे म्हणून तिचो भावार्थ नितळ करता. एक दुसरें कितें म्हळ्यार जेजू तिका आनी हेरांक तिका एक अवकाश दिता. तिचो थीर भावार्थ, तिचो अखंड भावार्थ, तिचो आचल भावार्थ हेरांक तिणें प्रगटीचे, हेरांक तो उगडीक, हेरांनी तो पळोवंक एक तिणें अवकाश करून दिचे. हेरांचो भावार्थ अर्दो भावार्थ, हेरांचो भावार्थ हाफ फेथ, तांचो इल्लो दुबाव आनी तांचो इल्लो भावार्थ मिक्स. दुबाव इल्लोसो, भावार्थ इल्लोसो, आपादैर इल्लें, डिसअपॉयंटमेंट थोडें आपादैर, बे इल्लेशें, बे दुबाव भावार्थ ಒಟ್ಟು मिक्स दिता ना म्हणलें बे, मागीर मेळना कोणा म्हणलो दुबाव वा अशुद्ध भावार्थ. शुद्ध न्ही तो, प्युअर न्ही, नितळ न्ही, अशुद्ध भावार्थ, प्युअर न्ही, नितळ ना तुलो भावार्थ. तस जाल्यार भावार्थाचे जेजू भोंवतणी सगळें बसवलं. आनी खाणा घराची परकी स्त्री ही विंसली परजेचो भावार्थ जेजू पळयता, तांचे थंय भावार्थ ना, फारें जेवण थंय भावार्थच ना. जेजू देवाचो पूत म्हूण ते स्विकार करनात. ह्यो आमकां सो मेस्साया तो आमकां सल्वासावन दिवंक आयला म्हूण ते स्विकार करिनात, बिलकूल करिनात, बिलकूल करिनात. आनी तेन्ना जेजू तांचो भावार्थाक नितळ करचे खातीर, तांचो भावार्थ खरो भावार्थ करचे खातीर, तांचो भावार्थ नितळ शुद्ध परिशुद्ध भावार्थ करचे खातीर, तांचो भावार्थ घट करचे खातीर, तांचो भावार्थ खरो भावार्थ करचे खातीर तांकां एक अवकाश दिता ह्या स्त्रिये द्वारे. जेजू पयलें तिका आयकना मागलें, तिणें आशयलें, मागलें, देव दिना. कितें म्हळ्यार तिचो भावार्थ अखंड जावचे खातीर. तांच्या मुखार म्हणटा हे मेजा वयले उंडे खाण ते दवरिल्ले ते भुरग्यांक ते पेट्याक घालूंक न्ही म्हणटा. म्हळ्यार इस्रायल परचेक तूं ताका नाम फावो म्हज्या, हांवें तुका कुमो करूंक तुवें सांगलें करूंक, तुवें मागलें दिवंक तूं नांव फावो म्हणल्यार बरी जेजू दिसता म्हणून रूड म्हणून आमकां भोगता भायल्यान दिसता मात्र. इट एपियर्स लायक दॅट, भायर दिसता मात, पूण बिलकूल न्ही. जेजू एक अवकाश त्या लोकांक दिता. तिका जेजू वापरता. ये बाये मुखार ये म्हणटा, ये बाये मुखार ये, हांगा राव, मुखार राव. इतलो लोक हांगा आसा, तुजे तोलो भावार्थान येतना तांचो भावार्थांत बें आसा. तांच्या भावार्थ मेळटा की ना आंगी म्हणलें विचारिल्लें, मागिल्लें मेळटा की ना म्हणलें भावार्थांत भावार्थान तांकां तांचो बें आसा, तांचो दुबाव आसा, डावट आसा, डावटफूल फेथ. आनी तांचो
तो असलो अशुद्ध आनी इल्लोसो बावार्थ या ना म्हणूंक ना तस जाल्यार बावार्थ नितळ परिशुद्ध जावंक टू प्युरिफाय देअर फेथ तांचो बावार्थ परिपूर्ण करूंक जेजू तांकां अवकाश दिता. ह्या स्त्रीक सांगता बाय ये म्हणटा आनी जेजू तशें म्हणटा ना. जेजू ती म्हणटा सौम्या ते दनयान मेजा वयले उंडे दनयाक आनी ताच्या भुरगीं खाताना थोडे कुडके सकयल पेट्टात. ते कुडके पेट्यांनी कोण सोडले उरले चड पडले कुडके जाल्यार तांतले येयले आमकां उडय म्हूण सांगता ती. तांतले येयले उंडे आमकां न्ही म्हणटा. स्त्रिये तुजो बावार्थ वर्तो, तुजो बावार्थ ग्रेट, तुजो बावार्थ युअर फेथ इज ग्रेट, तुजो बावार्थ इतलो वर्तो. आमी इतलें तुका सांगल्यार तूं सोडून नासतना म्हजे पातये न्ही धरून म्हाका इल्ली कुमोग दी, म्हाका इल्ली दाया दाखय, शो मर्सी टू मी, म्हाका खाकूळ दाखय, म्हाका इल्ली बिरमो दाखय, म्हाका इल्लो तुजो मोग दाखय, म्हजेर हें बेसांव घाल, तुज्या मुखामळाचो उसवाड घाल म्हणून जेजून तितलें कठीण तिका म्हळ्यार तिका फारकूंक तिजो परिशुद्ध बावार्थ परिशुद्ध करूंक जेजू म्हळ्यार ती जेजूक सोडून वचना. जेजू लागीं आयली. तो बावार्थ जेजू पसंद करता. तो बावार्थ पसंद करता. तिका एक अवकाश दिलो तिचो बावार्थ नितळ करूंक, तो बावार्थ तिचो हेरांक दाखोवंक आनी हेरांचो बावार्थ तिचे द्वारेन जेजू नितळ करूंक जेजूनी उतरामणी ते रुडूनी तिका ग्रोथ वाडवाड तिच्या थंय हाडूंक, परिपिकाय तिच्या थंय हाडूंक. जेजू सांगता स्त्रिये कितलो वर्तो तुजो बावार्थ. मोगाच्या बाबा, मोगाच्या भयणी हो सर्म आयकताना तुका होलिनेसाची वाट जायचे, पवित्रपणाची बागी जिणयेची खरी क्रिस्तांव जिणी जियोवची, बावार्थाची जिणी जियोवची वाट तुका धरूंक जाय. ही काणी तुका सांगली म्हणचीत. ही काणी तुका मागलें दिनातल्या वेळार तुवें परतून मागलें दिनातल्या वेळार तुजो बावार्थ नितळ जावंक आनी तुजो बावार्थ अखंड जावंक, खरो बावार्थ जावंक म्हणचीत. तो जी जिणी पवित्र जावंक जेजू तुका वापरता म्हणचीत. ही काणी तुका म्हणचीत. ही ग्रेट काणी, ही अट्रॅक्टीव काणी तुका म्हणचीत. ही काणी सांगता खरो बावार्थ येता, वो खरो बावार्थ तुका येता केदाळ म्हळ्यार तुजो बावार्थ नितळ केल्ल्या द्वारे प्युरिफिकेशन परिशुद्ध केल्ल्या वरवीं वो खरो बावार्थ तुका येता. तुजो बावार्थ नितळ जायचे. मागले हर एक दिला सगळ्यांक बावार्थ येता. मागलें दिनातल्या वेळार तुजो बावार्थ तूं दवरून काडून परिशुद्ध करताय गी, नितळ करताय गी. अनवेवरिंग ट्रस्ट तुजो अखंड फातयेनी देवाचेर अखंड फातयेन अनवेवरिंग हालानातली स्थिर अचंचल चंचल न्ही जाल्ली फातयेनी देवाचेर दवरताय गी. ते स्त्री सांगता प्लीज जिजस दया कर म्हजें मागणें आयक म्हणटा. दनयाच्या मेजार आसले उंडे तांत कुडके भुरगीं खाताना सकयल पडले कुडके ते पेटे खातात न्ही तांतले दोन इसोड म्हाका दी म्हणटा. देखून जेजू हांव इतल्यो खुशी पावता. हांव फावो न्ही तरी ती म्हणटा काले म्हळ्यार ती सुण्यांनी खावचे उंडे म्हाका दी म्हळ्यार हांव ना फावो वय सोमी, हांव फावो न्ही तुज्या कृपेक, तुज्या बेसांवांक हांव ना फावो. तुवें म्हाका फेवर करीचे, म्हाका उपकार करीचे म्हणून हांव ना फावो. हांव खाणाची स्त्री ना फावो, हांव अनवर्दी. तरी म्हजी काकूट कर, म्हाका दया दाखय म्हण ती जेजू लागीं मागता. हे अर्थ केल्लें गरजेचें की हे अर्थ करचे आमी सगळ्यांनी अर्थ करचें. हें इतलें गरजेचें की थोडे पटीन देव सायलंट म्हणून दिसता आमकां मागलें दिना. हे तसो गूंड मोग डीप लाव दाखयता. थोडे फावटी हांवें कितलें मागता आमकां मेळ्ळें मेळना. हांव एका कुटुंबाच्यान घर बांदी जावन घर ना, बऱ्या कामार आसात घर ना, भुरगीं खंय रावचे, ह्या भाड्याक रावलीं थंय रावलीं, तांणी घर बांदीचें, तांच्या कुटुंबाच्यानी घर बांद, तांच्या आवयक घर बापायक घर ना, ही बऱ्या कामार कित्याक घर बांदूंक जायना. हांव इतलें मागता तरी कितें घर बांदचें जावं कोणा वचून. आतां जागे ते मेळनात. एक 10-12 वर्सांत हांव तांच्या कुटुंबाक मागता घर बांदिनात. आनी एक आमच्या भावाक बरो हुशार तो आमच्या लेकार बुदवंत बरें ताका काम मेळा जाल्यार बरें काम मेळोंक मेळना. खंय गेला ताका 2-3 कडेन कामाचो काडलो. आतां उण्या सांबाळाक करनासा. देखून ही हांवें चिंतचें तसो भावार्थ गूंड जावं तो कठीण भावार्थ आतां येयलो. भावार्थान गूंड जाला तो गूंड जाला इगर्जेन ताणें आसा भायल्या गांवांत. देखून तसो भावार्थ गूंड जाला. हें तसो भावार्थ गूंड करूंक, तसो मोग डीप करूंक, तसो मोग दूख करूंक आनी देवाचो डीप लाव तुका दाखयता. देखून जेजूचो गूंड मोग तुका दाखयता. आमी ताचेशी गुंडायेन परता जाय. गुंडायेन आमची जीण गुंडायेची ताजे उतोळ न्ही वो तसो इरादो. देवाचो हें मावन आमकां मान्यतान भरिल्लें भावार्थ जायना. मान्यतान बरो भरलो. ॲकोलायड म्हणटा आमी. ॲकोलायड
अकोलेड म्हळ्यार इसारलें पुरा आमकां पुरस्कार दिल्यार तो बावडतो जेजू बरो म्हणटा मागलें पुरा दिता आमी बरो बरो म्हणटा दिनातल्या वेळार देखून फेथ फिल्ड विथ एकोलेड्स म्हूण एकोलेड म्हळ्यार आमी मागलें पुरा दिल्यार तशेंत आनी थोडे फाटी आमी बोगणांनी बरोवलो बोगणां बेजाराई कंत बेजाराई अशें बोगणांनी बरोवलो बावडता हांव ताच्या काकुळटीचेर पातयेन बरयल्लो बावडता हाडूं आमी बोगणांचो बावडता न्ही बोगणांचो न्ही मान्या तेसोय न्ही मागीर कोलो बावडता पातयेन ताच्या काकुळटीचेर आमी पातयेचे आनी तसलो बावडतो जे तो ताच्या काकुळटीचेर ताच्या दैवी काकुळटीचेर आमी पातयल्लो बावडता तसो हाडूंक आमी प्रयत्न करचे म्हज्या भावां भयणीनो थोडे कडेन थोड्यो घडयो आसा थोडे घडी हे खली घडी देव इतलो सायलंट म्हणून बघता आमकां बगलां म्हाकाय बगलां थोड्या वेळार देव मागलें दिता आनी थोड्या वेळार मागलें देव दिना सायलंट रावता देव सायलंट ती घडी देवान तुका नव्या आनी गूंड नव्या हंताक व्हरता देव आनी गूंड हंताक व्हरता नव्याच हंताक त्या हंताक तूं वचनाय त्या लेवलाक तुका व्हरता नव्या लेवल न्यू लेवल आनी गूंड हंताक व्हरता पयलीं उतळ हंत आसलो आतां गुंडाय देंवता तूं एक नव्या लेवलाक एक डीप लेवलाक देव तुका आपयता म्हूण आमी लेखीचे मागलें दिनातल्या वेळार म्हाका देव कितें नव्या लेवलाक नवें आसा खंय म्हाका नव्या हंताक व्हरता न्यू लेवलाक व्हरता आनी एक डीप लेवलाक व्हरता म्हणून आपयता म्हूण हांवें लेखी जाय तुजो बावडत गूंड बावडत तुजो खरो बावडत तेन्ना तुजो नितळ जाल्लो प्युरिफायड तो नितळ जाल्लो विश्वास देव तुजे थंय आनी तुजे द्वारे तुजे थंय विचित्र कामां करता तुजे थंय तुका आपापींत चिंती नातलें समाधान तुवें आशे नातली सूख संतोश समाधान तुका दिता देव तुजो बावडतो नितळ जाल्ल्या वेळार आनी तुज्या मुखांत्र तुज्या कुटुंबाच्यांक तुज्या शेजाऱ्यांक तुज्या ऑफिसांत आनी तुज्या फिरगजेंत तुज्या संस्थांत तूं खंय आसाय थंय तांकांय तुज्या मुखांत्र देव बरेंपण करता तुज्या कुटुंबाक बरेंपण करता थंय बरेंपण करता हो संदेश ह्या 20व्या आयतारा सादारण काळाचो 20वा आयतारा हो संदेश तो आमकां दिता म्हजो बावडतो नितळ जाल्ल्या वेळार देव सायलंट रावता मागलें दिना जाल्यार ताचो शेवट एक इतलोच म्हजो बावडतो प्युरिफाय करूंक हांवें गूंड लेवलाक देंवोंक आनी गूंड हंताक हांवें येवंक देव आशयता म्हूण लेखीचें मोगाच्यानो तुमी आयकलां द नो स्वेट एनॉयंटींग नो स्वेट एनॉयंटींग आयकलां खंय म्हणी तुवें घाम काडनासतना तुका देवान आशिर्वाद केल्ले कांय करूं न्हय पूण विचित्र व्हडलें घडलां तुवें आतां कांय करूं न्हय पूण खंय थांब जालें म्हूण तुका गुर्तू ना मोगाच्यानो एकलो म्हणलो सायकलार आवय ताची कणग्यो उखोवन दिताल्यो ते खंय फातोरका तरतात थंय वचून त्यो कणग्यो विकून तांणी येवचें जालें त्या पयशांनी मागीर सांजेर इल्लेशें 10 वरां जाताना सांजेर 10 वरां जाताना कणग्यो व्हरच्यो जाल्यो थंय कामाक येयलो लोक मस्त जावन पांयान फातोरका तरता एकडे तावन एकडे आनी बिल्डिंगां जाताना त्या कामागारांक इडल्यो चटणी आनी करून व्हरचे थंय आनी ते विकून ते बिल्डिंगाच्यांच्यो व्हडल्यो इडल्यो देखून व्हडल्यो इडल्यो चटणी सांबार आनी मस्त मेळटा म्हूण तेंच खाताले कोल्यांनी घालून आनी थंय दिवचें तांकां आनी कापयांनी व्हरून केटलीन दवरून तशे पयशे करून आनी तांणी रांदयेचें आंगड घाल तो म्हजे कडेन सांगतालो ताच्या मागीर लॉरयो घालून लॉरयांनी रांदय हाडून व्हडलो मनीस जालो एका गांवांत व्हडलो मनीस जालो हॉटेल दवरलें आनी काल व्हडलो जालो आज व्हडलें घर व्हडलीं कारां भुरग्यांनी शिकोवन भायर वचोन आनी व्हडलीं खाणे येल्यांत पूण तो म्हणटा आज कशें आयलें देवान ह्या नमुनेर बेसांव घालता हांवें चिंतूं ना हांवें इल्लेशें हांवें सड्ड घाम काडूं ना सावरचें आनी दिवचें हाडचें जालें सड्ड घाम कांय ना देवान बेसांव वयलें ल्हान एक आंगड जाली आयलो तातूंत यार पयसो दुडू वळोन येयला बरी हांवें स्वेट काडून घाम पिळूं ना देवान म्हाका बेसांव दिलें देवान एनॉयंटींग केलें नो स्वेट एनॉयंटींग म्हणटा आमी हें बायबलांत आसा तुमी वाचलां घाम काडनासतना कांयच करनासतना देवान व्हडलें जीक व्हडलें असर्यांक केलें हांवें कांय घाम पिळनासतना नितीकर्ताच्या बुकांत 6th नितीकर्त जजेस बुक ऑफ जजेस चॅप्टर 6 वर्स 16 6:16 बुडासो सुलाब हांव जेजू गिडियोनाक म्हणटा हांव तुगे सांगात आसा
तूं सगळे मिद्यानगारांक नाश करतलो. मिद्यानगारांचें केदो व्हडलें सैन, मिद्यानगार आनी कोणी सांगता मेळोन व्हडले 2 ते 3 व्हडले सैन काडून इस्रायलाचेर झुजोवंक घेताना गिडियोन एकलो तो देवाचेर विश्वास अखंड बावट धरलो. आनी हर एका दिसा नव्या हंताक आनी गूंड हंताक तसो नवे लेवल आनी डीप लेवलाक तो तसो बावट व्हरतालो. आतां देव ताका एक अवकाश दिता पातयेवंक. हांव मिद्यानगारांक तूं नाश करतलोय. एका येद व्हडलें सैन तांचें, तुजे कडेन कांय सैन ना, तांचें येद व्हडलें सैन एका मनशा लागीं झुजले बरी तूं झुजतलोय आनी तें सैन नाश करतलोय म्हूण सांगता. देव गिडियोनाचें सैन खाली 300 लोकांक देंवयता. सैन व्हडलें सैन आहलें गिडियोना कडेन. व्हडलें सैन तावन खाली उदक काडून दी, थोडे पेट्यान बरी जिबेन पियेतात, थोडे हातांनी पियेतात. तें पळोवन 300 जाणांक तो विंगड करता. देवान सांगल्या बरी त्या सैनिकांक काडयता. ते मात फौज, ते मात सैन. आनी ताचे विरोधीचे गिडियोनकारांचे ते 4 राय ओट्टूक मेळ्ळ्यात. व्हडलें सैन आयल्यात. तांचे सैन कितले कोताय 1,35,000 सैनीक तांचो आसात, त्या सैनांत आसात. देव व्हडलें सैन इस्रायलाच्या भोंवतणी रावला. आनी इस्रायल घराड देव म्हणटा या तुजे कडेन बातां कितले आहात 3,000 सैन आहात की तांचे उणें कर 300 काड. 300 काडटा देव उदक पियोवंचेर धरता. अशें उदक पियेल्यार मात तो तांकां धाड पाटी म्हणटा. 300 जाणांनी 1,35,000 हांचे कडेन सोमान तालवारी नात, हांचे कडेन गोडे नात, हांचे कडेन हस्ती नात झुजोवंक. आनी तितले सुसज्जीत, तितलीं आयुधां इन्स्ट्रुमेंटां आसलें पुरा, तितलें वेपन्स आसल्या सैनीक जोडले मान सैनीक कडेन हे 300 जण झुजो म्हणटा. तुवें कांय गामे जे म्हणून हांव पळोवन कडेन गामे नासतना तुका बेसांव दिता म्हणटा. गिडियोन म्हणटा ताचेंतल्या म्हणालो कोण ना. देवा हें असाध्य, इम्पॉसिबल, हें असाध्य, हें जावचें न्हय म्हणालो कोण ना. देव तसली परिस्थिती आमच्या तकलेरी थोडे पडीन घालता. म्हजेरी ते शेतकारान चिंती नासतना इस्कालांत कोलें रिजल्ट. थोडे फावटी कोलीं बरीं कामां, एक ल्हान बिल्डींग धरलें, आतां बांदूंक धरलें, कशें तें पंथा पावलें. म्हजे कांय नातलें जाल्यार देवानंत आतां म्हाका दोळ्यान दुकान भरता सांगतना. थोडे फावटी देव तसलीच परिस्थिती म्हजे कडेन कांय नातल्या वेळार व्हडलें करूं सांगता आनी तें जाता. तुवें कांय करचें म्हणना, ताचेर विश्वास दवरल्या जालो. डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर सुरू करतना आमी तेगा जाणां येतले, आमी तेगा जाणां बसून आराधना करतले. हांव कोडयाड येताना हांव मस्त वर्सां व्हड जावन भायर आसलो. तुमारी कोप्पा धारवाड तेन्ना हळ्ळेंत आनी पर आसलो. प्रोविन्शियल सेक्रेटरी जावन बेंगलोर रोमांत आसलो. मागीर इस्कालान प्रिंसिपल जावन खंय आसलो. इशेन येवंकूच ना हांव. तेन्ना मिसांव गांवचे म्हणजे आज मिसांव करचें म्हणल्यार आशा आली म्हाका. जेजूचे मिसांव मिशनरी जायचे म्हणून पयस आसलो हांव. निमाणे हांगा रिटायर जावन हांगा येयल्ल्या वेळार त्या म्हाका आशा आली. हांवें अर्दान येजाक जावन प्रिंसिपल मात्र जालां, सेक्रेटरी मात्र जालां. हांवें मिसांव करचें म्हणल्यार आशा आयली. खुमसार आयकचें, सेरमांव दिवचें, लोकांची सेवा करचें, कावन्सिलींग करचें, बरें करचें म्हणून याजकाचें कामां खुमसार आयकोवचें. दुसऱ्यांक जायना, याजकांक जाता. मिसां भेटोवची याजकांक दुसऱ्यांक जायना. देखून हांवें लोकांक बरें करचें अशें म्हणून म्हाका आशा आली. देखून हांकां कोडयाळ येयल्या तक्षण आराधन करचें बसून तें याजकाचें काम, मागणें करचें, आराधन करचें, लोकांक देवास्पन हाडिचें म्हणून आशेन तशें. देखून हांवें प्रिंसिपल आसतना कार्ड केस नातले. हांगा येताना भक्तीपणा खातीर ही केस आनी वाडयली हांवें. आनी भक्तीपण जेजू थंय भक्त दाखोवच्या येजाक जावच्या खातीर, देवाक समर्पिलो म्हूण दाखोवच्या खातीर अशें केलें. आनी लोक ही दोगां तेगा जाणां आमी सांगाता मेळोवन मागणें सुरू केलें. आनी तें येद व्हडलें जायत 1,500 लोक येत. तेगा आमी पयलीं हांव एकलो तूं, मागीर दोगां येतलीं मागण्याची, कठीण मागण्याची. रिटायर्ड जाल्ली टिचर, ती गव्हर्मेंट टिचर, बरो सांबाळतालो, भुरगीं बऱ्या कामार रावलीं. प्रायोन ती मागण्यां येतली. ती आमी थंय बसून ल्हानशें छाप्पल आमचें, त्या छाप्पलान बसून ल्हानशें त्या छाप्पलान बसून मागणें करचें जालें. आनी येद व्हडलें 1,000 आनी 1,000 लोक थंय येवंक सुरू जालो. अजाप देवान घडलें. गिडियोनाक कितें जालें तें म्हज्या जिणेंत तें घडलें. असली परिस्थिती आमच्या तकलेर देव घालता. तुवें ताका फातयेवच्या खातीर, तुजी फातयेनी गूंड जावच्या खातीर, ताचो मोग तुज्या काळजांत परजळच्या खातीर, देखून ताणें तुजें थंय परजळच्या खातीर देव अशें करता. तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या जिणेंत तुवें गामकाण नासतना देवान तुका वर्त्या बेसांवांनी भरलां. तुजी फातयेनी गूंड जावं, गुंडाय अती गूंड वचोंक, अती गूंड देवोंक.
तुवें ताका पातयो आनी ताणें तुजें तें परजाळशें करूं. तें सैन कठीण व्हड आसा तरी एका व्यक्तीक सलवेल्या बरी गिडियनान तें सलवयलें. एका व्यक्तीक सलवेल्या बरी. तुमी कितें पवित्र पुस्तकान वाचा. तें सैन गिडियोनान राती दाड घाली सैनाक. जेजू म्हणटा आतां वच, देव म्हणटा आतां वच दाड घाल, आतां एटॅक कर म्हूण सांगता. तो दोमता आनी ते 300 जण मान खाली 300 जण 1,35,000 35,000 सैनाक 300 जण वचोन राती वचोन ते मुडक्यो पुटोवन ड्युट्यो करून बोब घालतना देवाक अर्गां दिताना ते सैन ते म्हणटात आमच्या मद्यांत आमी एका रायान आनी एका रायाक मोस केला ताचें सैन आमकां एटॅक करता. इज्रायल न्ही म्हूण बगतात तांकां. तेत एकामेकाक झुजोवंक पडटा. बाबावत झुजतात तेत ताका मान पडटात आनी पळोवन धांवतात. सगळें सैन पळोवन धांवता आनी ताचें हात्यारां आनी परत उडोवन चलतात. एकामेकाक दुबावान भरतात. ते एकामेकाक तांणी दिवशें मारलें आनी हक्की गजाल कळटगी गिडियोनान झुजोवंक ना, ताणें फायट करूंक ना, झुजोवंक ना, एक थेंबो घाम पिळोवंक ना. नो स्वेट एनॉयंटींग, नो स्वेट एक थेंबो नासतना ताका तेलयलें देवान. मान राय जावन तेलयलें. गिडियोनान इज्रायल बांदून हाडले उपरांत तांचीं हातेरां काडून तांचे गोडे सोडून गेल्ले पडिल्ले गोडे जरणान हांगा पसून. एक नो स्वेट एनॉयंटींग म्हणलें एक आसा. देखून देव केदें व्हरतें तें तुका काम देव तुका करता. तें तुजें करना जातें ना म्हूण बगता. कितल्या जाणांनी ह्या मनशान म्हळें म्हाका येद व्हडलें बिजनस जातें ना, ल्हान सुरू केलें, येद व्हडलें देवान केलें, म्हाका इतलो बरो नवरो मेळटो ना, आमी कांय कश्ट काडूनात आळे आमकां बरो नवरो मेळ्ळो, म्हाका बरें चेडूं मेळ्ळें, बरें म्हाका घर मेळ्ळें, बरें कुटां मेळ्ळें, बरो जागो मेळ्ळो म्हाका कुटां, येद व्हडलें तोट हांवें काणयलें, हांवें कांय करिनासतना म्हाका मेळ्ळें, हांवें चिंतिनासतना म्हजे भुरगे इतले बरें शिकोवंक पावले, इतलें बरें काम मेळ्ळें, आतां दणी हांव नासतना जायना म्हणटा, हांव विसरलो सांबाळ दिता, येद व्हडलें तोट हांवें केलें म्हणटा. देव तुवें विसरनासतना करता. नो स्वेट एनॉयंटींग. तुका देवान एनॉयंटींग केलां, तुका वर्तो केला, तुका आज चिंतल्या परस व्हड, तुज्या आशा चिंतल्या परस चड देवान दिल्या, एकाच कारणा खातीर देवान दिल्या. नो स्वेट एनॉयंटींग म्हणलें एक आसा देवाच्या हातांत. देव तें करता तुका. तुजी पिडा कठीण बळादीक म्हूण बरी दिसता. कॅन्सर बळादीक जाल्या, सगळ्यांतल्यानी स्प्रेड जाला, कॅन्सर गोळ जायना म्हणटा तो. देव तुका नो स्वेट एनॉयंटींग करता. तुवें चड कश्ट करून तुजी पिडा गूण करता. तुजें एडिक्शन, थोडीं भुरगीं मोबायलार बसून किक्राटे घालतात, मोबायल काडनाका म्हळ्यार मारूंक येतात भुरगीं. तसलीं भुरगीं मोबायल सोडून एडिक्शन सोडून, थोडे पिवणें एडिक्शन सोडून, थोडीं शॉपिंग करची. एकलो म्हणटा म्हजी आली आस्त देवान म्हाका व्हरतो सांबाळ दिला, इतले लाख म्हाका सांबाळ, तांतले म्हज्या बायलेक हर एका हप्त्याक ताका शॉपिंग जायचें, एक 2 मिटी घालता आनी वस्तू आनी घालून खंय व्हरून कोणाक दिता. ओले शॉपिंग करचें तूं आनी बरें जायचें म्हणून. आनी एकलो म्हणलो ती इस्रायल गेल्लीं खंय. इस्रायल वचून एका दिसाक तांकां 25,000 खंय त्या हॉटेलांत एका दिसाक, आनी 6 दीस बूक केलां ताणें. एका दिसाक इंडियाचे 25,000. ते म्हणटा खंयलें हॉटेल बूक केलां तें खंयलें. एका दिसा 25,000 ताका. एका दिसा 25,000. एका दिसा 25,000 तें भाडें ताका. जाल्यार 25,000 एका दिसा. 6 दिसांक कितलें जालें पळया. आनी ते म्हणलें खंयलें हॉटेल, तो म्हाका तेंतान मेसेज घालता अशें गजाल वाचून हांवें ताचे खातीर मागणें केलें. देखून म्हजे विरोधी पावरफूल, म्हजे काम करच्या जाग्यार तो म्हजे विरोध आसा तो बरो पावरफूल वयर येता. हांवें म्हज्या शेजारी पावरफूल जातात, म्हजे विरोधी पावरफूल जातात म्हूण. तुजी पिडा कितली बळादीक जावं दी, तुजें एडिक्शन, तुजी लापदोनी खोली जाल्यार जावं दी, आनी तुजे विरोधी कितले सत्तेवन पावरफूल जावं दी. जेजू तुका नो स्वेट एनॉयंटींग करता. देव तुका पावता. तुज्या सांगात हांव आसा म्हणटा देव. तुका हांव तुजें ते विरोधींक सलवयतां, तुजें एडिक्शन सलवयतां, तुजें पिडा गूण करतां, तुज्या विरोधींक हांव सलवयतां. हांव तुज्या सांगात आसा, म्हजी काकुळट व्हरती म्हणटा. तसले काकुळटीचो मोग देव तुका दिता. ताचेर विश्वास. काळनगराच्या स्त्रियेक देवान बेसांव दिलें. तिच्या बावडता वरवीं हेरांची जेणी परजाळेशें केली, हेरांचो बावडतो घट केलो. तुका नो स्वेट एनॉयंटींग देव करता. कित्याक करता? तुजो बावडतो बळादीक जावन, तुजें बावडतो पळोवन हेरांचो बावडतो बळादीक जावं. देखून थोडे फावटी देव तुका मागीर आयकना तुजो बावडतो शुद्ध करूं, तुजो बावडतो घट करूं, तुजो बावड थीर करूं. तांतलो दुबाव, त्या बावडतांत आसलो दुबाव, त्या बावडतान भरिल्लो दुबाव, बावडतान भरिल्लें बँकान तुजो बावडतो घट करूं, शुद्ध करूं. देव तुका तक्षण मागलें दिना. देव मावून जाता जरी की तुका दिता. त्या स्त्रियेक पयलें दिवना, मागीर दिलें. हेरांचो बावडतो नितळ करून तिका वापारलें.
जेजून यूज केलें तिका हेरांचो बावट घट करूंक तिका मुखार हाडली. तिच्या दरवी हेरांचो बावट घट केलो, तिका एक अवकाश दिलो हेरांचो बावट घट करूंक. तुकाय देव तुजो बावट हेरांचो बावट घट करूंक वोपय करता आनी तुका नो स्वेट एनॉयंटींग करता. देवाक जावं दी महिमा आतां आनी सस्ताच्या सस्ताक तुजो आनी म्हजो बावट ताच्या काकुळतीच्या मोगाचेर थीर अखंड बेनतुल्लो दुबाव नातुल्लो घट्ट बावट जेजूच्या काळजाचेर आमी दवरया. आमेन.